हिंदू संघटनेन म्हापशा वाठारांतल्या बेकायदेशीर तूप कारखान्याचेर धाड घातली। ह्या कारखान्यांनी बेकायदेशीर रितीन गायांची कत्तल करून गायीच्या मांसाचो उपेग तूप तयार करपाक करतात असो आरोप हिंदू संघटनेन केला। ताचे कडेन गायांची हत्या करपी हत्यारां लेगीत सांपडल्यात अशें तांचें म्हणणें। ह्या विशीं म्हापसा पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या उपरांत म्हापसा पुलिसेन घडणूक थळार वचून दोगा दुबावितांक अटक करून तुपाचे कंटेनर जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। हांगाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी प्लस हांगाचे व्हिडिओ मेळ्ळे, फोटो मेळ्ळे, ती शिजयता तेय व्हिडिओ मेळ्ळे आनी हत्याराचे फोटो मेळ्ळे आनी डब्यांचे फोटो मेळ्ळे। आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सगळे येयले हांगा, जे लोकलूय आहा बोडगेश्वराक पांयां पडले। अशें केन्ना जावपाक ना, जें बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जें कितें घडटा तें पांयां पडोंक आमी हांगा येयले जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे, जे शिजयल्ले गायचे कातीचे। तेज्या उपरांत मेळ्ळें आमकां हत्यारां। भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 फोडले मेळ्ळे, डब्यान भरलेले मेळ्ळे। मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां, येदे व्हडले चॉपर, एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू। आनी मागीर येत जाल्यार भायर येत जाल्यार पळयत जाल्यार कायला म्हणजे कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता। पयलीं कात पयलीं शिजयता खंय तेजेर दाट करून तेजेर मागीर तूप तयार जाता आनी हें घी डालडा म्हणून प्युअर घी म्हणून बाजारांत सप्लाय जाता। बाजारांचो सण आहा दिवाळीचो, हितून दिवाळीचे लाडू जावं कितें खंयचे जी मिठाई आहा जावं आनी कसले खाद्य पदार्थ आहा हितून हें मिक्स जाता। आनी प्लस आमचे दिवे जे पेटयता घी, प्युअर घी, हे मार्केटान सप्लाय जावन ते आपली पोटां भरता हांगा इल्लिगल कामां करून। सो अशें हेज्या मुखार गोंयांत जावचें ना। काव फॅटाचो जो घी आसता ते थंयसर तयार करता आनी जी गोरवांची जी हाडां बीन आसा ती सुद्दां आमकां थंयसर मेळा। म्हणल्यार खंय ना खंय तरी ते गोरवांक थंय मारता, गोरवांची घी करता आनी गोरवांच्या हाडांत एशीज जे आसता ते मागीर बर्न करपाक म्हणजे तेंचे जे फ्युअल आसता तेका ते यूज करता। आयज जेन्ना आमी रेड केली थंयसर तेन्ना आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां थंयसर 18 डबे मेळ्ळे घीचे। एक जो घीचो डबो आसता तो म्हणल्यार एक डबो घीचो तो 15 किलोचो, तो तयार करपाक कमीत कमी 2-3 गोरवां अशी लागता। तशे ते 18 डबे आसले। सो इमॅजीन करूं शकता तुमी कितली आसली ती 45-50 अशी कितली गोरवांचे ते फॅट आसा। मागीर आमकां थंयसर 4-5 कडे अशी पायल्स मेळ्ळी, कसली एशीज जे आसता पळय म्हणल्यार हाडां जी आसता तेंचे पायल्स मेळ्ळे अशे। आनी थंयसर एक व्हडली चूल आसली, त्या चुलेन टोटल सगळे जे गोरवांची जी हाडां आसता ती आसली आनी त्या चुले वयर एक कढई आसली, त्या कढईत सुद्दां काव फॅट आसले, सेम जे घी त्या डब्यांनी आसले न्ही तेच सेम त्या कढईन आसले। सो हे पळोवन अशें कळटा की ते जे कढईन ते फॅट करताले आनी मागीर ते डब्यान घालताले आनी तांकां जो फ्यूल जो आसतालो त्याच गोरवांची हाडां यूज करताले ते फ्युलाक। आनी मागीर सायडीक सुद्दां ते आपले घराचें जे सुद्दां उदक बीन तापोवपाक ते सुद्दां ते एशीस यूज करतात ते। आनी ते जे मागीर बर्न केले जे आसा ते सायडीक तेंचो जो परिसर आसलो ते तेंच्यांनी फूल त्या जंगलान थंयसर तो अशें राख करून उडयला। आनी आमकां एक कडेन अशें फूल गायचे जे तोंड आसता तेचे हाड अशे वयले 2 हाड फुडें अशें आनी दांत सुद्दां मेळ्ळे।